नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर. गोंयांत कायदो आनी वेवस्था इबाडल्या. पुलीस आनी बाउन्सर हातीन हात घालून करतात काम. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो आरोप. पुलीस जाल्यात गरजावय विजयान काडलो फोग. गर्वांक लागून अपघातात मरण आयल्यार गर्वांच्या धनयाचेर करतले कारवाय. फुडल्या अधिवेशनात हाडटले कायदो. कामधेनू येवजणेचो लावूय करतले बंद. इबाडिल्ल्या रस्त्यांच्या स्थितीचो अभ्यास करप पीडब्ल्यूडीची जबाबदारी. सुदीन ढवळीकारूच पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणून आशिल्लो योग्य, सांगता बाबूश मोन्सेरात. नुस्तेमारी हंगाम सुरू. मात वायट हवामान आनी दर्याय खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकार दर्यान वचपाक सोदिनात. नुस्त्याक दरूय कमी मेळिल्ल्यान आमकां परवडना. बोट धन्यांनी उक्तायली खंत. चोरांकडल्यान देवळां टार्गेट करपाच्या घडणुकांत वाड. फोंड्या पोरण्या बस स्टँडावयल्या जागृत झरेश्वर देवस्थानाची फंडपेटी फोडली. पुलीस तपास चालू. विनेश फोगट पॅरीस ऑलिंपिकांतल्यान अपात्र. भांगरा पदक जिखपाचे स्वप्न उरले अपुरे. रौप्य पदक जिखपाची संद चुकली. गोंयांत कायदो आनी वेवस्था इबाडल्या. पुलीस आनी बाउन्सर हातीन हात घालून काम करतात. कोलवाळ बंदखणीत गुवळी वखदांचे वेव्हार वाडल्यात. रस्ते अपघातात दिसान दीस वाड जायत आसा. तेन्ना गृह खात्यान आनीक प्रभावीपणान काम करपाची गरज आशिल्ल्याची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केली. कोलवाळ बंदखणीत व्हडले ड्रग्स रॅकेट चलता ह्या हैदराबाद पुलिशेन केल्ल्या आरोपांची चौकशी करपाची मागणी युरी आलेमावान केली. हे विशीं तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्या सयत केंद्रीय गृहमंत्र्याक पत्र बरयल्ल्याचेय मुख्यमंत्र्यान सांगले. If you look at the nexus between police, politicians and criminal, this nexus hui na hui aha mo amka khabar as sir, and it looks like several officers were involved with Delhi land investors and bankers. Speaker sir, the reality of how the police are lawbreakers instead of law enforcers, in particular case in amka we came to know, and this police criminality ji aha, it was exposed. I think the Canadian government advises its female citizens to be careful while traveling to Goa. Je advisory maga dista is still active only with pertaining to Goa and Delhi. Because of when due to high rates of violence against women, hui na hui maga dista you need to check ko rati geta hai, drink and driving, irresponsible driving, stray cattle, animals, if these are all the basic reasons given to us. But hui na hui maga distas because accidents are killing people like insects. Ada, if you look at the way this is rising, Honorable Chief Minister needs to look at it. Ada, yeah, casino chase because this comes under the purview of the Home Department, and I believe that this is basically a curse to Goa. And basically people in Goa have suffered and are continuing to suffer. Temples, churches and other religious places. If you look, 35 cases have been taken place with robberies and other religious places from 2022 till date. This is what your answer says. Safety, je bouncerache je chalta, tumi poir reply dili ki Security Agency Regulation Act 2005, they come under that. But hui na hui maga distas because 9 complaints are registered. Ani as tumi je bouncer again bound you're okay, but je dusre private bouncer again bound bond jawpa jay. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांद्र्या एकल्याक ड्रग्स ओव्हरडोस जाल्ल्यान ताका जीएमसीत भरती केल्लो. हे प्रकरण मिटोवपाक पुलिसांन खंय लाखांनी रुपयाची मागणी केल्ली. गोंयांत हे चल्लां कितें असो प्रश्न विजयान डिमांडा वेळार विचारलो. दुसरे वटेन कांय पुलीस घर जावय जाल्ले आसात. वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी अशे 208 घर जावय आसात. पुलिसांची 3 वर्सांनी बदली जावपाकूच जाय अशें विजयाचें म्हणणें. एक मेडिको लिगल केस जाली फॉर ड्रग ओव्हरडोस इन मांद्रे. हो मनशाक एडमीट केलो जीएमसीन तांकां कळ्ळें की ड्रग ओव्हरडोस जाला म्हणून. जीएमसीन मांद्रे पुलीस स्टेशनाक सांगलें की अशी ड्रग ओव्हरडोस जाली म्हणून. हे भुरग्याक हे मनशाक एक प्रायवेट हॉस्पिटल दोनापावल व्हेलो.
दोनापावल व्हेलो GMCन काडून मांद्रे पुलिसेक सांगलें की अशें अशें जालां ताका ड्रग ओवरडोस जाल्यार मरूंक ना सारको आहा. स्पीकर सर थंय PSIन ताजे कडेन 20 लाख रुपया मागले हें सगळें हशप करपाक. हाजो अर्थ कितें? कित्याक पयशे मागता ते? हांगा परतेंय बी इश्यू येता स्पीकर सर. पुलीस पॉलिटिकल नेक्सस इन द ड्रग ट्रेड. ट्रान्सफर ऑफ पुलीस स्टाफ. स्पीकर सर हे जे पुलीस स्टाफ आहा ते घर जावंय जाल्ले आहा खूब कडेन. ते कशेंच शिफ्ट जायना. आमदार येतात वतात पूण तो कॉन्स्टेबल थंय उरता. तो सगळें मांडवली करून आसता थंय. तो स्पीकर सर पुलीस म्हणटा ते 3-3 वर्सां ट्रान्सफर जावंकूच जाय. पेडणे पुलीस स्टेशनार एक पुलीस पर्सनलान कंप्लेन दिली की आपले चलयेचेर मॉलेस्टेशन जालें म्हणून. पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिली धरलो मनशाक. PSIन कॉम्प्रोमायज केलें. कॉम्प्रोमायज स्पीकर सर पुलीस कॉन्स्टेबलाक जर स्पीकर सर पुलीस कॉम्प्रोमायज करूंक ना आसतलें तेणी जाय जाल्यार केस दिवची. लोक आपल्या मदीं कॉम्प्रोमायज करतात आनी मागीर परत पुलिसेचेर घालतात. चॅक कर PSI कडेन. तूं केस दी हांव चॅक करता. PSI कडेन चॅक कर. हांव चॅक करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. हाचे फुडें भटक्या गोरवांक लागून अपघातात मरण आयल्यार संबंदीत गोरवाच्या धन्याचेर गुन्यांव नोंद करपाचो कायदो फुडल्या अधिवेशनात हाडटलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आश्वासन. मात जर कामधेनू येवजणे अंतर्गत घेतिल्ल्या गोरवांचो समावेश आसत तर त्या धन्याक ह्या येवजणेचो लाव परत मेळचो ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. फाटल्या 5 वर्सांत भटक्या गोरवांक लागून जाल्ले 73 अपघातांत 13 लोकांक मरण आयले. मात ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्याचेरूच केसी नोंद जाल्यात असो धक्कादायक खुलासो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत करून अशा प्रकरणात गोरवांच्या धन्यांचेर कारवायेची मागणी केली. फुडल्या अधिवेशनात अपघातांत मरण आयल्यार संबंदीत गोरवांच्या धन्याचेर गुन्यांव नोंद करपाचो कायदो हाडटा अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें. 13 लोक भायर पडले गेल्या 5 वर्सांत अकॉर्डिंग टू द आन्सर. 73 एक्सिडेंट जाले. आतां जो खंसता ताजेर केस घालता तूं. हें दिस इज व्हेरी ऑड न्ही. अरे तो मेला कित्याक ताजे मदीं एक गाय येवन न्हिदिल्ली. तो मरतात केस ताजेर जाता ना. स्पीकर सर हाजे खातीर हांव एक मागतां एक जर रिव्ह्यू घेतलो विलेज पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीज. तुज्या आन्सरा प्रमाणे 29 लोकल बॉडीज हॅव मेड एन अटेम्प्ट टू रिमूव कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट्स. 24-25 7च लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट. कितल्यो बॉडीज आहा? 191 पंचायती आहा. कितल्यो 13 म्युनिसिपालिटी आहा. हातूंत 7 लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड द कॅटल. आमी काडटात आनी लोकल बॉडीचेर घालतात. रोड एक्सिडेंट जाता तसो कायदो स्ट्रॉंग ना. पूण आमी होम डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट आहा हे आपल्या कायद्या प्रमाणे ते फायन मारता. पण जेन्ना आतां प्रश्न वयर येता आतां जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की 7 ज्यो थोड्योच पंचायती करता ज्यो पंचायती आमी फंडींग करता MOU करून आमची ती गोरवां उखलतात ते पंचायतो हिशोब आमचे कडेन आसता. ज्यो MOU ना तेंचे कडेन आमकां संपर्क येयना. पूण जेन्ना आतां ऑनरेबल MLAन सांगल्या प्रमाणे आमी तेजेर कायदो करपाचे जावं कितें वे आवट करपाचे विचार करता. म्हणजे एक मानादीक आमदारान म्हटलां त्या प्रमाणे गोरवां खातीर कोण तरी स्कुटरीन वता तो किंवा गाडयेन वता तो मरून वता आनी ताजेर केस रजिस्टर्ड जाता. परत ती केस कंटिन्यू उरता. कोणूच ओनर ते आपले गोरू म्हणून मागीर फुडें येना. जर एखाद्या गाडये पोंदा गोरू मरत जाल्यार तो आपले गोरू म्हणून येता. म्हणजे आपली गाय ती आपलो बैल तो आनी तेज्या आपल्याक आतां तूं पयशे दी म्हणून तो क्लेमूय करता. 25,000 रुपया दी 50,000 नाल्यार तुजी गाडी सोडिना आनी बाबडे भायले कोण आसा जाल्यार तांकां दिवचें पडटा. हे सगळें कन्सिडर करून म्हणजे 100% वेटरनरी डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट आनी लोकल बॉडीज ह्या सगळ्यांक कन्सिडर करून 100% पंचायती आनी अर्बन बॉडी यांच्या कडेन एग्रीमेंट सायन करून घेता. गोशाळा आतां पर्यंत फक्त 6 काय 7 गोशाळा आसा. आमी म्हणटा की हें तशें काम गव्हर्मेंट डायरेक्ट पळोवपाक शकना. त्या खातीर गोशाळा अजुनूय बी जेका ओपन करपाक जाय ताका ज्या जाग्यार जर गव्हर्मेंट जागा आसत जाल्यार गव्हर्मेंट जागा सुद्दां लिजाक दिवन त्यो गोशाळा सुरवात करता. कारण गोरवां आनी कुत्री हे दोनूय खूब मोठे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही हे बिचांचेर आनी रोडाचेर आमकां जावपाक लागलेले आसा. आनी ते कन्सर्न म्हणजे ओनर जो आहा पळय न्ही ताजेर केस फायल करपाचे हांव प्रोविजन्स कितें आसा पळय न्हू ती पळोवन म्हणजे ताजेर फायल करपाक सुरवात करपाक जाय हांव सांगता. मात जर भटक्या गोरवां मदीं कामधेनू येवजणे अंतर्गत लाव घेतिल्ल्या गोरवांचो समावेश आसत तर संबंदीत धन्यांचेर कारवाय ही जातलीच. तशेंच तांकां ह्या येवजणेचो लाव मेळपाचेंय बंद जातलें अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलें. आमच्यो कामधेनूच्यो गायी ज्यो आहा पळय न्ही घेतल्या त्यो सुद्दां आतां सोडपाक लागलेल्या. म्हणजे दूद काडून जाल्यार तांकां कित्याक सोडटात? ते सोडटात म्हणजे कशें आसा
ते दूध काडलें काय ना, दूध काडलें काय सोडून दिल्यो. म्हणजे ॲक्च्युली हांवें त्या खातीर म्हटलं आमी निदान कामधेनूच्यो गायो आहा पळय, जेची जर गाय मेळ्ळी ते आमकां ओनर तेजो लोकेट जाता, ताका चीप लायिल्ली आसता, कानाक चीप लायिल्ली, ताका हांवें फुडली स्कीम दिवपाची बंद केला. तें नोटिफिकेशन तो काडटा. तेजी गाय जर आमकां रोडार किंवा भायर मेळ्ळी जाल्यार ताका हॅन्स फोर्थ कामधेनूची स्किमूय मेळची ना आनी कामधेनूच्यो गायी तेज्यो घेतल्या त्यो आमी रिवर्ट करतले. ते आमी तितके स्ट्रिक्ट करता. हांगा आय एम टॉकिंग बेसिकली ओनली ऑफ एक्सिडंट्स. एक्सिडंट जाता कोणा खातीर? एक्सिडंट जाता गाय रस्त्यार बसल्या म्हूण ताचे खातीर. गायचे ओनराचेर कांय एक्शन जायना, मनीस मरता आनी वता. तुम्ही कायदो प्रपोज करता, तुम्ही कायदे अशेच हाडटात मरे, फटफट करून हाडटा मरे कितले कायदे. हो हाडा मरे तुमी. तुमकां पडूं ना दिसता लोक कोण मरता तांचे पडूं ना तुमकां फक्त कन्वर्जनाचे कायदे हाडटात. कायदो करा मरे तुमी. म्हाका करता म्हणून सांगलें आमी. ना स्पीकर सर, अश्युरन्स दिया तुमी कायदो ड्राफ्ट करता. आमी फुडलें सेशन जेन्ना जातलें पळय न्ही, तेन्ना आमी एक कायदो जो आहा पळय ताच्या खातीर आनी ताका बजेट हेडूय जाय पडटलो तुका. ती पंचायतीच्यान जावचें प्रोविजन सगळें करता आमी. गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाच्या हातांत घेवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फकत पणजेच न्हय जाल्यार पुराय गोंयांत रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. ताचो त्रास लोकांबरोबर आपल्याकूय जाता. हालींच डांबरीकरण केल्ल्या पणजेच्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्या, ताका लागून आपूण कितेंच करपाक शकना. ताचो अभ्यास करप PWDची जबाबदारी म्हणून पणजेचो आमदार आनी मंत्री बाबूश मोन्सेरात उलयलो. सुदीन ढवळीकार PWD मंत्री म्हणून योग्य आशिल्ले अशें आपल्याक दिसता अशें बाबूशाचें म्हणणें. फाटल्या दिसांनी टार केलो टार एक्चुअली वॉच ऑफ इन जस्ट वन रेन. I don't know, they said it was only a single layer and all. They will look into it. Arre Baba, this is a matter of PWD, it is nothing to do with me. You all are asking me questions which is not pertaining to me at all. So whatever is there within their scope of work, they will have it done. लोकांक त्रास जाता. लोकांक पणजेकारांक त्रास जाता. पणजे येवपी लोकांक PWD डिमांड फायनली लोक म्हणटा की पणजे अशें जालें. आमी गाडी चलयता न्हू, आमची गाडी आहा, लोकांची गाडी आहा. आय अंडरस्टँड दॅट वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम वॉट पीपल आर फेसिंग. बट दॅट इज द रिजन वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू. इट इज अ जॉब ऑफ द PWD बेसिकली. PWD will look into it. Why basically the road has washed off. I will not comment on anything. I am not a technical fellow to comment on anything. So let that basically PWD see. There must be some this thing as far as the tender process is concerned. What are the terms and conditions that let PWD look into. You all only see Fanjin. You don't see full Goa. गोंयासारखे हा रस्ते ते म्हाका सांग पयले सद्या. Everyone is complaining about roads. I am also complaining, no. आत्ता सुदीन ढवळीकर म्हणपाक लागले आमी तो वाहन वचपाचें उरलें म्हणटा, इतलो पास पडलो म्हणटा. आतां तो PWD एडमिनिस्ट्रेशन चड बरें आसलें न्हू गोंयांत दिसता. सो ही मात PWD PWD खात्यान हा CM ओके. सो इट इज CM बेसिकली वील लुक इनटू वॉट इज द प्रॉब्लम. सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन दीस प्रोजेक्ट. बुधवारा वेर्णा लोटले वाठारात खाशेली ग्रामसभा जाली. वेर्णा पाठाराचेर सनबंद घडोवन हाडपा खातीर आनी कोयर प्रकल्प उबारपाचो प्रस्ताव ग्रामसभेत मांडलो. तशेंच रोमी कोंकणी भाशेक अधिकृत दर्जो दिवपा खातीर थळाव्या लोकांनी पत्रां भेटयलीं. लोकांक सनबंद नाका जाल्यार ह्या सनबंदाक आपलो खर विरोध आसा अशें सरपंच सान फ्रांसिस्को फर्नांडीस हाणें सांगलें. की वेर्णा पंचायत लोटली पंचायत स्पेशल ग्रामसभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आनी तातूंत भितर प्रपोजल आसा की फर्स्ट एजेंडाचेर आसा की प्रपोजल टू होल्ड सनबर्न फेस्टिवल एट लोटली वेर्णा प्लेटू. कितें तुमी हें स्पेशल केल्लें आसा अशी आवट? एक्चुअली आमकां एक एप्लिकेशन इनवर्ट जालां विलेजर्स ऑफ लोटली. एक 4-5 जाणांनी सायन मारून एक एप्लिकेशन इनवर्ट केल्लें पंचायतीन. हे 3 पॉयंट मेन्शन करून. सो त्या हाजेर तुमी फर्स्ट पॉयंट आसा प्रपोजल टू होल्ड सनबर्न फेस्टिवल एट लोटली वेर्णा प्लेटू. सेकंड पॉयंट आसा प्रपोजल टू बिल्ड अ गार्बेज हँडलिंग प्रोजेक्ट एट लोटली वेर्णा प्लेटू. ओके. And third point ha official recognition and equal status for Romi Konkani script. Okay. So yeah, requested to hold extraordinary meeting to discuss urgent issues. ओके. सो ताका लागून तुमी हे नोटीस आउट केल्ली आसा. Yeah. But you are in favor as a sarpanch, you are in favor to hold sunburn in Verna Plateau. Yeah, because the request आमका sunburn आतो आमका नाक म्हणटा. ना sunburn आतो नाक म्हणटा. हय. So I am with the villages of local. Okay. But the Gram Sabha will be there. But the Gram Sabha will be there. Okay. So you are opposing the sunburn. Sorry.
एज अ सरपंच यू आर ओपोजिंग दी सनबर्न. I am with the people of Lutu. Okay, okay, fine. Thank you, thank you. People of Lutu go on the Sunburn at south. फोंडेच्या पोरण्या बस स्टँडावयल्या जागृत जरेश्वर देवस्थानाची फंडपेटी अज्ञात चोरांनी फोडली. ही चोरी मंगळारा राती जाल्ल्याचें कळटा. ह्या फंडपेटींतल्यान कितली रक्कम चोरांनी फारेला हाचो अंदाज ना. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ह्या जरेश्वर देवळान बस स्टँडावयल्या सकाळी कितें चोरी जाल्या म्हणून कितें तरी उक्ताड्यार त्या बद्दल कितें खबर आहा तुमकां? आमगे आपण येले पहिले त्या लोक पडलेले आहे आणि माझे लोण्या सांगे फोडले झाले लोक पडले आहे. तुम्ही हांगसरले पुजारी ना हांव पुजारी वाटले जावन तिने सुये म्हणून म्हाका सो तुमी सकाळी येयले तेन्ना ते फंड पेटयेचें कुलूप काडलेलें आशिल्लें. सो कितले पयशे बीन चोरून व्हेले कितें कळ्ळां? पुलिसान कंप्लेन केली? पुलीस येवन गेले हांगा तपास करून गेले. पॅरीस ऑलिम्पिकात भारताच्या आनीक एक पदक निश्चित जाल्ले आसतनाच एक वायट बातमी आयला. कुस्तीच्या 50 किलो वजनी गटात विनेश फोगाट हिका अपात्र थारयला. हाचे फाटलें कारण म्हटल्यार भांगरा पदक मॅचीच्या आदी तिचें वजन वाडलां खंय. ह्याच कारणाक लागून विनेशाक अपात्र थारयला. विनेश फोगटाचें वजन मर्यादे परस 100 ग्रॅम चड आसा खंय. ताका लागून तिका अपात्र थारायला. सर्तीच्या नेमा प्रमाण विनेश रुप्या पदका खातीरूय पात्र थारची ना. तिने मंगळारच्या मॅची खातीर वजन केल्लें. नेमा प्रमाण कुस्तीपटूंक तांच्या वजन श्रेणीत रावचें पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्यटनाच्या बदलत्या पद्दतीत सध्याचे कायदे प्रभावी ना. ताका लागून नवे विधेयक हाडपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांच्या प्रश्नाक मंत्री रोहन खंवटे हांणी ही जाप दिली. सध्या लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकती जाणून घेवपा खातीर उक्तो दवरिल्ल्या गोंय पर्यटन थळ संरक्षण आनी देखरेख कायद्या संबंधी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सभाघराच्या माळयेर प्रश्न मांडलो. तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडोय उणो जायत चल्ला असोय आरोप ताणें ह्या वेळार केलो. What criteria your department or the center of Naslar Law School University, basically it's a law school university, was chosen to draft the tourism promotion and management bill. What was the criteria? Did the tourism ministry verify their past experience? If any of the center has drafted a bill on tourism related bill in the past, I again understand from the annexures that I've seen that the choice of this particular thing was made on nomination basis, single source selection. So what is the source of this selection and nomination? हाचेर जाप दितना बदलत्या पर्यटनाचे पद्दतीक लागून हे पर्यटन विधेयक महत्वाचे आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सभाघरांत सांगलें. बेकायदो पर्यटक दलाल आनी हेर गैरकारभाराचेर कारवाय करपा खातीर पर्यटन वेवसाय कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. आयच्या तारखेन कोविडाच्या मागीर जेन्ना वी स्टार्टेड टॉकिंग डिफरंटली, वी रियलायज दॅट इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस वी नीड टू बी देर वेर द वर्ल्ड इज रिचिंग एज फार एज टुरिझम इज कन्सर्न. आयच्या तारखेन स्पीकर सर आमचे कडेन दोनूच लेजिस्लेशन्स आसा. द गोवा दमन एंड दीव रजिस्ट्रेशन ऑफ टुरिस्ट ट्रेड एक्ट 1982 which provides for registration of people, persons, trades dealing with tourist activities and for matters concerned therewith. आणि दुसरा आसा स्पीकर सर the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001 which deals with protection and maintenance of the tourist places as notified by the government from time to time. हे दोन सोडले स्पीकर सर जाल्यार आमचे कडेन एक्ट हातान ना. आतां स्पीकर सर ओवर द इयर्स with so many advances which have happened in terms of technology, emergencies of new law, procedures, it is time, Speaker Sir, that with these changing concepts and tourism practices, these acts have almost become obsolete. And that is why, Speaker Sir, since they are not in consonance with the changing times, it is time for us to look at the current drawbacks in the current legislations. Speaker Sir, आयच्या तारखेन current legislation जेन्ना आमी म्हणटा ताका कोणो ना. आम्ही समज मेल प्रॅक्टिसीस घेतले, इलिगल टाउट्स तुमीच म्हणटात, एक्शन घेतले, कायदो दुरुस्त केल्लो ना. स्पीकर सर, इलिगलिटीज ज्यो जाल्यो त्यो टायम बाउंड आमी एक्शन घेवंक शकना. प्रोविजन्स आसा ते इनएडिक्वेट आसा आनी ताज्या खातीर टुरिझम सेक्टरा प्रमाणे आमकां करतले वाड जाल्यार हें बील हाडपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
फाटले 2 म्हयने सेगीत पडपी पावसाक लागून पुराय गोंयांतली तशेंच मांद्रे मतदारसंघातली शेतां उदका पोंदा गेल्यात. ताका लागून शेतकऱ्यांक लुकसाण जालां. तांकां बेगोबेग लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून मांद्रेचो आमदार जी तारोलकरान शुन्य काळात मागणी केली आनी चवथी पयली शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय दितले म्हणून शेतकी मंत्री रवी नायकान विधानसभेत आश्वासन दिलें. The attention of the House is drawn to the widespread damage of crops in Mandre constituency due to the recent incessant rains, which has left farmers in the state of disaster and anxiety. The extent of damage is immense, resulting in a huge loss for the farmers. The farmers require urgent assistance to compensate for their loss. The immediate step government intends to take in these regards. गोयांक 40 कॉन्स्टिट्युन्सी आख्या गोंय म्हटलं नो मांद्रे आनी बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सी जे आसा सरकारान सगळ्यांची पळय लॉस जाला जावं कुळागरां शेतां सगळें आमी गोंय एकच हें करता आमकां 40 लागता आनी सीएमान सांगलां आमी तांकां गणेश चतुर्थीचे पयलू तांकां कितें दिवपाक जाय आमी सगळें दितले म्हणून. लिपीचो प्रश्न हो फकत कोंकणी मेरेन मर्यादीत ना जाल्यार साबार भारतीय भाशांनी 2 ते 3 लिपी आसात. साहित्य अकादमीन व्हड अभ्यासा उपरांत एक भास एक लिपी हो नेम लागू केलो आनी आमी ते पाळटात. आतां कोंकणी भाशेच्या सगळ्या पावंड्या वयल्या अंमलबजावणीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें कोंकणी भाशा मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष रत्नमाला दिवकर हाणें सांगलें. राज्यभास कायद्या संबंधी पंचायत पावंड्यार ग्रामसभेनी घेतिल्ले थाराव निरर्थक आसात त्या खातीर राजभास कायद्याक हात लावचो न्हय अशें तांचें म्हणणें. विजय बाब सरदेसाय हांणी सुदीन बाब होळीकराक हांकां उद्देशून मराठी नाकाच हे उद्गार काडिल्ले आनी ताच्यो कांय प्रतिक्रिया निशेध म्हूण आयल्यात. कांय जाणांनी केले तेन्ना ते कोंकणीचेर घसरले म्हूण आमी ताचो निशेध करपा खातीर हांगा जमल्यात. खरें म्हणल्यार ढवळीकर बाब जी भास वापरून लोकां कडेन मतां मागता जावं जी भास वापरून भाशणां करून मतां मेळटा ते भाशेन ताणें विधानसभेंत लोकांचे प्रश्न मांडचे ही लागू घडी विजय बाबान ताका याद करून दिली आसतली आनी तांकांय तें मान्य जाल्ल्या कारणान ताणें ताचेर आक्षेप घेवंक ना. पूण ताची प्रतिक्रिया म्हूण कांय जाण मराठी प्रेमी म्हूण ताणें एकठांय एका बॅनरांत खाला येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी निशेध करता करताच ते कोंकणीचेर घसरले. म्हळ्यार कोंकणी कितली उणा, कोंकणी अमकें ना तमकें ना, तांकां हेर भाशेच्या भाशा शैली विशीं तांकां गिन्यान आसा पूण तांकां ताचे मराठीनूय ह्यो शैली आसा ही खबर ना हें अज्ञान तांणी भायर प्रकट केलां. आनी एक महाभाग तर कोंकणी ही मराठीची बोली म्हणपा मेरेन पावलो ताचो आमी खर उतरांनी निशेध करता. कोंकणी बोली म्हणटात तांकां इतलेंय खबर ना की ही भास आसा इतल्या संघर्शांतल्यान ताका कोंकणी साहित्य अकादमीन मान्यताय दिल्या. संविधानाच्या 8वे वळेरींत तिचो आस्पाव जाला आनी भारतीय भाशेंतली सगळ्यांत उंचेली अशी इनामां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 आमचे कोंकणी मनशाक फावो जाले. तरी हे लोक कितलो तेंप मेरेन कोंकणी हिणसायतले म्हूण आमी तांचो कडक उतरांनी निशेध करता. लोकांक अशे तरेन दाखोवन दिवप की रोमी लिपी फक्त कॅथलिकांची आनी देवनागरी लिपी फक्त कोंकण्यांची किंवा हिंदुवांची हे सामकी चुकीची गजाल. आनी जे कोण मागतात तांकां घडे अज्ञान आसत तांचे की तांकां कितलो इक्वल स्टेटस मेळटा हें तांकां अजुनूय खबर ना. इक्वल हांव म्हणन की इक्वला परस चडच मेळटा. आनी तुमी साहित्य निर्मिणी पळयात बाकीची सगळ्यो गजाली पळयात सगळे कडेन दोन्ही भाशेचो आस्पाव कोंकणी भाशा मंडळान तरी केन्नाच विभाजणी केली ना. आज मेरेनूय साहित्याक पुरस्कार कोंकणी भाशा मंडळ देवनागरी पुस्तकाक मेळटा तसोच रोमीकूय मेळटा. सो आमचो ताचेर कसलोच हें ना. फक्त शिक्षणा भितर येवची न्ही हें आमचें धोरण पयलींसान आसा. कारण 2 समाजाच्या लोकांक सरळ 2 वेगळ्या वेगळ्या क्लासींनी बसोवप आनी डिविजन क्रिएट करप 2 धर्मां मदीं हें आमकां पटना. ह्या आशिल्ल्या गोमंतक टुडे बुलेटीन मेळ्या. गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.